जे बिझनेस लॉबीज आहा तांकां येवपाक लागला आमकां हे सगळे संशय आयज इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान हो सरकार हडप करपाक उठला कसो दिसता आमकां. आता सगळे जागे विकपाचे एक षडयंत्र आसा ते सगळे जागे काबार करपाचो प्रयत्न हो आसा. हेच्या पयलीं मायनिंग करून तेंच्यांनी आमची खाना काबार केली, डोंगर काबार केले आणि आयज मेगा प्रोजेक्ट करून आणि हे इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान आमचे जागे करपाक काबार करपाक उठलेले आसा. आयज हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड म्हणून कळना काय इन्व्हेस्टमेंट प्रमोट बोर्ड म्हणून कळना आमकां. चल्ला कितें वयता त्या गांवांनी तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड करून जागे हडप करता. अरे आमकां जेन्ना फुडें जागे जाय त्या टायमार जागे खंयचे आसतले. हे कुमिल्दाचे जागे आहा न्हू हे आमच्या फुडल्या पिढयेक जाय मरे. हे सरकाराक प्रोजेक्ट करपाक जागे न्हू हे. सरकाराक जर प्रोजेक्ट करपाचे आहा जाल्यार प्रायव्हेट जागे इकते घे आनी करा मरे. घाला मरे तुमचे पयशे. आयज कुमिल्दाक जागे हडप करून तुमचे प्रमोशन बोर्ड कित्याक रे स्थापन करूंक सोदतात. आयज म्हाका एक सांगा रे आयज जे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहात न्हू जे इंडस्ट्रियल स्टेट्स आहात न्हू तेतून जे फॅक्टरीज आहात तेतून कितले गोंयकार कामाक आहात ते डेटा आहा रे तुमचे कडेन. तुम्ही म्हणटले कितें सांग इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नावान आमी जागे घेतले थंय एक प्रोजेक्ट येतलो आनी तेतून मागीर गोंयकार कामाक लागतले. आयज एक्झिस्टींग जे इंडस्ट्रियल स्टेट्स आहा तेतून कितले गोंयकार कामाक आहा ते सांगा आमकां. इंडस्ट्रियल मिनिस्टरान सांगपाचें सीएमान सांगपाचें सांगा आमकां कितले गोंयकारांक जॉब दिला तो. अरे तुम्ही मोपा हाडलो येदो मोठो एअरपोर्ट हाडलो आनी पेडणेकारांक जॉब दिवपाक फेल जाले मरे तुम्ही. आयज मोपा एअरपोर्टाचेर कितले मायग्रंट काम करतात मरे. भायल्या लोकांक प्राधान्य दितात थंयसर गांवच्या लोकांक थंय जॉब मेळना. अरे सादे टॅक्सीकारांक थंय काउंटर ना ते टॅक्सीकार आपल्या हक्का खातीर झगडटा. जाल्यार येदो मोठो 1 करोड स्क्वेअर मीटर जागो सरकारान हडप केलो गांवाचो. जंगल काबार केले, पर्यावरण नष्ट केले, झरे काबार केले, कितें रे हॅबिटेट्स काबार केले आनी आयज थंयसर त्या गांवांतल्या लोकांक जॉब ना. गोंयच्या लोकांचे उलयना गांवच्या लोकांचे उलयता. पेडण्या मांद्रेच्या लोकांक जर प्राधान्य आसलेले जाल्यार आयज तांकां थंय जॉब कित्याक मेळना वयतकूच. आयज ते भायल्या लोकांक कित्याक जॉब दिता. आयज वयता तो भायलो लोक भाड्या घेवन लोकांच्या घरांनी रावपाक लागला. दॅट मिन्स आयज जे तुम्ही जे प्रोजेक्ट हाडटात हे मायग्रंटांक भरपाक प्रोजेक्ट हाडटात. आयज तुम्ही IIT खातीर कितलीशी लाख स्क्वेअर मीटर जागा सोदताले. कितें सांगे तुमकां वाळपय धांवडोवन घातले मागीर सांगे धांवडोवन घातले सगळे कडेन तुमकां धांवडोवन घातले. लोकांक नाका हे प्रोजेक्ट. लोकांक आपले गांव नश्ट जालेले नाका. तरी पूण तुम्ही तुमच्या स्वताच्या आशे खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट हाडटात. आयज जुवारी लँडस्केप म्हणटा आमी. आयज कितलोसो कम्युनिटी जागो कितलोसो इन लॅक्स ऑफ स्क्वेअर मीटर आयज तुम्ही प्रायव्हेट लोकांक विकलो मरे. तुम्ही कोणाक विचारले तो विकताना. आयज जेन्ना आमचो राज्यसभा MP म्हणटा की गोंयच्या लोकांनी जमिनी विकपाचे न्हू. अरे गोंयचे लोक कमी जमिनी विकता तुम्ही होलसेलान जमिनी विकता. तुम्ही आयज कम्युनिटीचे जागे आहा हे सरकाराचे कायदे मिसयूज करून आयज कम्युनिटीत जागे आमचे हडप करपाक उठले. तुमकां कोण विचारपी ना. आयज जे मेगा प्रोजेक्ट्स येता तुम्ही खंयचे रे उदक दितले तांकां. म्हादई गेली आमच्या हातींतली. आयज तिळारी थंयच्यान उदक डायवर्ट करपाक सोदता कर्नाटका आनी महाराष्ट्र हांची मिटींग जाल्या पयर आमचो सरकार कितें करता. कर्नाटकाचो चीफ मिनिस्टर आमचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक रिक्वेस्ट करता तूं मध्यस्थी कर आनी आमकां म्हादई कशी करून दी. आनी आमचे हांगा मंत्री न्हिदले सुशेगाद न्हिदे काडटात आनी आमकां सांगतात भिवपाची गरज ना. आयज काळाची गरज आसा भिवपाची गरज आसा. आयज गरज आसा लोकांनी ह्या सरकाराक विचारपाची तुम्ही आमच्या गोंयच्या जमिनीचे कित्याक घट्टाण निसंटाण करपाक उठले काय म्हणून. शेतां मेल्यांनी सोडूंक ना, रानां सोडूंक ना, आमचे न्हंये सोडूंक ना, तेच्या उपरांत डोंगर सोडूंक ना, झरे काबार करून सोडले. कसले डेव्हलपमेंट हे. पुरो जालें डेव्हलपमेंट पाया पडटा. डेव्हलपमेंट नाका. डेव्हलपमेंट ह्या शब्दाची गोंयकारांक आतां एलर्जी जाल्लेली आसा. हे जे डेव्हलपमेंट आसा हे डेव्हलपमेंट फक्त मायग्रंट बिल्डर लॉबीचे मायग्रंट जे बिझनेसमॅन येतात दिल्लीच्यान हरियाणाच्यान आनी हांगासर यांचे तोंड भरतात तांकां हे डेव्हलपमेंट. आमच्या गोंयच्या लोकांक हे डिस्ट्रक्शन. आयज कूळ मुणकारांचे जे इश्यूज आहा हे सॉल्व जायना आनी हे जमिनी काडून इकिदा चल्ला कितें. आयज गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा आनी स्वताचे गांव वाचोवपाची गरज आसा. स्पेशली थिये 2 लाख स्क्वेअर मीटर ह्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी खातीर जो तेंच्यांनी आतां जागो एक्वायर केला कम्युनिटींत लँड तांकां हांव थियेच्या लोकांक सांगपाक सोदता 25 तारखे मेरेन ऑब्जेक्शन घालपाची डेट आसा. ह्या 25 तारखे पयलीं ऑब्जेक्शन तुमकां जर दिसता आमी सांगिना हांव सांगिना
स्वप्नेश शेल्लेकरूय सांगचो ना, रामाय सांगचो ना, तनोजूय सांगचो ना. तुमकां तुमचो गांव वाचोवपाचो कसो दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घाला कितें आनी तुमचो गांव वाचया. आनी तुमकां जर दिसता हे सरकार कितें करता ते बरें करता जाल्यार ओग्गी रावा, आमी तुमकां कांयच म्हणचें ना. पूण एक सांगता, तुम्ही जेन्ना भायर सरतले तेन्ना आमी तुमकां साथ दितले. आनी तुमी जर म्हणशात तुमी फुडें वचा आमी फाटल्यान रावतात, तशें जावचें ना. जाणा एकल्यान एक्टिविस्ट जावन आयज गोंय वाचोवपाक भायर सरपाची गरज आसा, जशे आमचे सांकवाळचे लोक आमचो सांकवाळ गांव वाचोवपाक भायर सरले. देव बरें करूं. शंकर बाबान ऑलरेडी सांगलेले आसात, म्हाका हाजेर चड उलोवपाक नाका, पण एक गजाल हांव सांगूंक सोदतां. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड अंडर कोणाचे आसा? चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत. मुद्दम लिस्ट काडून पळया की इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान आनी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कमुलदा तेज्यो जमनी कितल्यो काडल्यो आनी विकल्यो हें प्रमोद सावंतान फुडल्या असेंब्लीन स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगचें, नाल्यार आतां सांगचें. आतां हेंय बीन आमी इन्व्हेस्टिगेशन करचें ना, नाजाल्यार मिडियाक इन्व्हेस्टिगेशन करपा लागून सांगता तूं डायरेक्टली. कितें विचारलें जाल्यार तुमी फायंड आउट करा म्हणून सांगता. मिडिया खंयचोच पोजिशन घेतलेलें ना गव्हर्मेंटाचें. दुसरी गजाल म्हाका विचारपाक जाय, 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया तुमी अशीच काडून दिता कोणाक युनिव्हर्सिटी? 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया. हावसिंग बोर्ड जेन्ना हावसिंग बोर्डाचे जेन्ना लोक डिपेंडंट रावताले, मुद्दम हांव पळयताले लायनीची लायनी आसताल्यो थंयच्या हावसिंग बोर्डाक घरां बांदपाक लागून सवाय भितर जागो, तोवूय आतां सवाय भितर जागो मेळना, आयज मेळना थंयसर. म्हळ्यार आज जेन्ना 2-2 लाख 3-3 लाख स्क्वेअर मिटर जागा तुमी अशें काडून उडयता, मागीर फुडें पिळगे खातीर आमचे जमनी खंय उरतल्यो? आयज अशें दिसता की जंय लोकांनी येवन भायरसून लोकांनी येवन रावले, खोपटी बांदून रावले, आयज तांकां प्रोविजन मेळोन सुशेगाद रावता थंयसर, इलिगली रावता थंयसर, आनी तांकां आतां थंयसर मेगा प्रोजेक्ट काडून तांकां फ्लॅटाय बीन मेळटा. पूण जे लोक कास्ती काडटाले, शेतां वचून काम करताले, ह्या लोक तशेंच उरले. हे लिगल करीत रावले आनी हे लिगली सरकारा कडल्यान मागणी करता. म्हाका दिसता हो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो आहा पळय, हो सारको करप्ट बोर्ड. हाणें ह्या बोर्डाच्या अंडर सगळे गोंयचे जे निसंटन केला पळय, इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाचे आदाराचेर केल्ले आसात. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत नॅशनल लेवलाचेर तेजे आवाज येता सध्या, द मोस्ट करप्ट सीएम अक्रॉस इंडिया म्हणून तेजें नांव चर्चेन आसा. ऑपोजिशनी आनी रुलिंगेचे स्वताची पार्टी थंयसर, पार्टीच्या मेंबरांनी थंयसर पावयल्ली आसा. सो म्हजी एक मागणी आसा, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, हे जे आसा तूं जे कितें करता, तुमी एकूय पंचायतीक घालना मरे. म्हाका एक सांग, फॉर एग्जाम्पल फाल्यां सकाळी डेव्हलपमेंटर जावपाक जाय, डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट आसा, ज्या पंचायतीच्या अंडर तो प्रोजेक्ट येता त्या पंचायतीन तुम्ही तो प्रपोजल घातला. एक्विजिशन वो सेकंडरी. फर्स्ट म्हणटा ते लोकांक, टीव्हीच्या लोकांक थंयसर त्या पंचायतीन तो प्रपोजल घालपाक जाय आशिल्लो, पंचायतीन तो अजेंडा हाडपाक जाय आशिल्लो, आनी त्या अजेंडाच्या अनुसार तो डिस्कशन जावपाक जाय आशिल्लें. बाबा हे प्रोविजन आसा, जागो इतलो दिवपाक शकता, इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी रेडी आसा, उदकाचो प्रोविजन आसा, इलेक्ट्रिसिटी पावर आसा, हे सगळें जरी तर आसा जाल्यार मागीर फुडें चिंतूंक शकता. जरी तर आतां लोक स्वता, हांवें टीव्हीचे लोकांक पळयला, लोक स्वता उदकाक लागून भायर सरता मरे, लायटीक लागून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वचून बोवाळ घालता थंयसर, जाल्यार हें जेन्ना बेजीक नेसेसिटी, बेजीक प्रोविजन तर ना जाल्यार आनी खंय हाडून खंय घालतले तुमी? म्हाका सांगा पळया. म्हणल्यार आज तुमचो एकूच मोटीव आहा, भायरसून जितले होलसेलाचेर विकपाक जाय पळय ते विकपाचें. हांव सदांच सांगता, पोर्तुगीज आसा पळय तांकां आरपी 2 मनीस, एक तिमोजी आनी वेर्णेकर, आनी आयज गोंयांत तर भायल्या लोकांक हाडपी आनी हांगासर कब्जा करपाक, कॉन्कर करपाक दिवपी, बिल्डरांक कॉन्कर करपाक दिवपी जाल्यार सावंत आनी राणे. ह्या दोन मनशांनी पोर्तुगीजांक हाडले, आनी आयज हे दिल्लीकरांक सगळ्यांक हांगासर जे कॉन्कर म्हणटा पळय, हो कॉन्कर करपाक दिवपी हे एजंट 2 जाण बसलेले आसात. म्हाका दिसता हे नोंद करून घेवपाची गरज आसा. गोंयचेर आमकां प्रेम आहा, भारताचेरूय प्रेम आहा, हेजे मतलब कॉन्कर करपाक लागून दिवपाक गोंयकार उगी रावपाचें ना तुमकां. आमी लास्ट विनंती करता टीव्हीच्या लोकांक, बाबा रे आमी सपोर्ट करपाक रेडी आहा. आतां ते उठले, थंयसर साकवालकार उठले म्हणून आमी वचून ताका सपोर्ट केले. एक पॉझिटिव्ह नोटान आमकां दिसता की तो स्क्रॅप जावपाक शकता म्हणून लोकांनी घट धरले जाल्यार. पूण टीव्हीच्या लोकांक तुमी एक्सपेक्ट करनाका आमी येवन थंयसर बोवाळ घालतलो म्हणून. तुमी भायर सरा, तुमी पंचायतीक विचारा, तुमी क्वेश्चन करा पंचायतीक, बाबा आमकां विचारनासतना तुमी हो प्रोजेक्ट कसो हाडटा काय म्हणून. तुमकां तर मान्य आहा जाल्यार फुडें वचा, मान्य ना जाल्यार ओपोज करा, सपोर्ट करपाक आमी आसतले. नमस्कार, तनोज अडवलपालकर. टीव्ही ज्या जाग्यान ही युनिव्हर्सिटी येता त्या युनिव्हर्सिटीचें नांव वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी म्हणून.
It is coming in the land survey number 88/1. आणि ही आख्यो जागो कोणाचो? एडमेजरींग अराउंड 2 lakh कोणाचो जागो? कोमनीदाचो. आता ही भिवपाची गरज ना. कित्याक सांग? अजून पर्यंत जागो वचूंक ना, पण वो वचच्या पयलीं झगडचो पडटलो. एक गजाल म्हाका विचारपाक जाय, हें सगळें आतां IPPच्या अंडर जावपाचें थारलेलें आसा. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड 2014 सालान स्थापन जालो. ताजें उद्दिश्ट कितें आशिल्लें की भायले इन्व्हेस्टमेंट गोंयान हाडप आनी गोंयान उदरगत करप. कशा पद्दतीन? तर आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जॉब दिवन. आता ही जी युनिव्हर्सिटी कितें येता पळय, तातूंत डिफरंट कोर्सीस आसा. प्रेसवाल्यांनी उलोवचें न्ही म्हणून थंयसर खंय प्रेसाचो एक कोर्स आसा. आता मेडिकल स्टुडंट आसा, मेडिकलाचो एक कोर्स आसा. पण प्रामुख्यान प्रेसवाल्यांनी थंयसर बोवाळ करचो न्हू. आनी जे कोण नवीन प्रेसवाले इच्छूक आसा प्रेस रिपोर्टर जावपाक किंवा एडिटर जावपाक, तांच्यांनी थंयसर एडमिशन घेतलें की पावतू सा, हाज्या फुडें बोवाळ कोणी काडप ना. आतां मजा अशी म्हळ्यार आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जो गोंयान आसा आनी नॅशनलाकूय आसा, मजा म्हणजे अशी, जितले हे भायले भुतां जी आसा पळय ती गोंयान पावता. कित्याक पावता? लास्ट टायमूय हांवें सांगलां, तांकां वरद हस्त, तांकां जो आशिर्वाद आसा पळय तो माननीय आमचे देशाचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी, आनी तांकां रक्षण दिणारे कोण? तर देशाचे आमचे होम मिनिस्टर बाब अमित शाह, आनी ह्या गोंयान तांचें पालन पोशण करणारे आमचे प्रमोद सावंत सरकार. म्हाका इतलेंच विचारपाक जाय गोंयकारांनो, हे प्रत्येक वेळार जेन्ना विशय निर्माण जाता असले, जेन्ना जमीन खावपाचे, आनी जमीन खावपाचे विशय कशा पद्दतीन? सिस्टमॅटीक. म्हणजे मात सुद्दां हेवटेन पीन तोपली जाल्यार तुका आव करप ना तुवें, पण तें सिस्टमॅटीक जावपाक जाय. मागीर तें खंय तरी कोर्टान मॅटर पावपाक जाय. आनी कोर्टान मॅटर पावल्या नंतर म्हणप कितें? मॅटर इज सब जुडीस. म्हळ्यार तुवें उलोवप ना, तुवें ऊ करप ना, तुवें आ करप ना. लक्षांत दवरा, थिवी हो एकदम सुंदर निसर्ग रम्य एकदम एरिया, ज्या जाग्यार अजुनूय गोंयकारपण शाबूत आसा. जर हें असलें कितें आयलें जाल्यार थिवीकारांनूच तुमी विचार करा. गोंयकारपण म्हणून अजून कितें उरपाचें आसा जाल्यार तें सांबाळून दवरा. आनी असल्यो जर युनिव्हर्सिटी येता अशें जर म्हळें जाल्यार लक्षांत दवर, गोवा युनिव्हर्सिटी आमची वायट ना. हांचे कडेन बोल्सान पयशे ना मरे ती रिपेर करपाक. सादो थंयसर रस्तो जर वता युनिव्हर्सिटी कडेन न्हय, हे जे व्हडले पोट होल पडल्या, ते कोण आजो करतलो म्हजो? रिपेर करा. मागीर अशें सांगू नाका भुरग्यांक थंय शिक्षण बरें मेळना म्हणून आमी नवी युनिव्हर्सिटी हाडल्या म्हणून. आतां जे नवीन कोर्सीस थंय करपाक जाय पळय, ते एज्युकेशन मिनिस्टर आमचो आज कोण आसा? प्रमोद सावंत. ताणें थारो जाय न्ही. आनी तूं रोकडोच रेडी जालो मरे. IPPचो चेअरमॅन तूं, एज्युकेशन मिनिस्टर तूं, म्हणजे परमिशनां सगळीं तुवेंच दिवप. म्हणजे कितें खबर आसा? तळ्यान तळूय तुजें, तळें तुगेलें आनी मळ्यान गेलो मळें तुगेलें. आतां मदीं कोण उरल्या? आमी उरल्या मरे ग्रास. गोंयचे लोक लक्षांत दवरा, भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आनी तांचो मुख्यमंत्री गोंयच्या लोकांक ग्रास समजता, तांकां पांयां तुडोवपाक सोदता. हाजो मातसो अंदाज घेया फुडें कितें करपाक जाय तें. आमी परत हे तिगूय जाण येवन बोवाळ मारपाक ना. आतां बोवाळ मारून मारून काळीज तोंडाच्यान भायर पडपाची शक्यता आसा. त्या खातीर हांवूय स्लो उलयतां, पण तुमचो आवाज मोठो जावपाक जाय. घरांच्यान भायर यो. धन्यवाद. अजून उरला?